गायन घेऊया I3 पेज नंबर 116. I3. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाची भेट करीत भशेन आमी भेटयता सगळ्या पुर्गतोरींतल्या आत्म्या पासत देवान तांकां सगल्यांक सर्गीचें सूख फावो करूंक तांची शुद्धी जावंक तांचे पासत आमी मागुया बो करून जांचे पासत कोण ना मागतलो तांचे पासत आमी मागुया आमचे फिरगुजेची 400 वर्सां समारंभूक वेता आसतना हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया क्विनी गॉन्साल्वीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो आमचो भावार्थ थीर दवरूंक आमकां भोव गरजेचें आनी ह्या भावार्थान देव आमकां आपली फुकट देणी दिता आमकां फावो म्हण न्हय पूण करीत भशेन आपल्या मोगान आनी आपुरबायेन तर आमचें काळीज आमी देवाक मानता तसलें करूंक तें निबोर करिना जावंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया आनी जायते पावटी आमी निबोर काळजाची जाल्या जायते पावटी आमी अहंकारी जाल्या असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे दिसाचे सुरवातेक बोगसणें मागुया हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा काकलूत सारा देवा तुजे पवित्र सभेक ओदीक नितळ कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ तुजे विणे तिच्यान सवस्कायेन जीव नजो देखून तूंच तिका निरंतरीन चलय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणात राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी नामान नांवाचो सिरियेच्या राजाचो फौजेचो सेनापती आसलो आपल्या दोनयांचो मान आनी इश्टागोत तो भोगतालो कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जैत दिल्लें पूण ताका कोड फुटलोलें एकदां सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देसांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें तें नामानाच्या बायलेची चाकून जालें ताणें आपले दोनींनीक म्हणलें म्हजो दोनी सामारेच्या प्रवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार
तो ताचें कोड काडून ताका बरो करतालो आसलो. नामान वचून आपल्या दुन्यांक सांगलें, इस्रायलाच्या देसांतलें चेडूं अशें अशें म्हणटा. सिरेच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयाचे 10 थाडेंत 6,000 भांगाराचीं लिबरां आनी 10 दोबाजीक आंगोस्तरां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयलोलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सोशीं धाडटां. तुवें ताचें कोड काडून ताका बरो करच्याक. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगोस्तरां पिंजलीं आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशीं एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण? देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडी करूंक सोदता तें बरें करून पळयात. इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगोस्तरां पिंजलीं म्हूण एलिजेबान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं आंगोस्तरां पिंजलीं? ताका म्हजेशीं येवंक दी, आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गमतलें. आपल्या सांगात्यां बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजेबाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिजेबान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जॉर्दान नदींत 7 फावटी न्हा आनी तुजें आंग परतून नितोल जातलें. रागाबरीत जावन नामान परतून वचूंक करतालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावून सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या घाव्यांक हात लावून म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंतालों. आबाना आनी फार्पान दामास्काच्यो नदी सगल्या इस्रायलाच्या उदकां परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत न्हावून म्हजें नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी परतून सगलो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकर लागीं आयले आनी ताणें ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यांक कसली आगोड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तूं ती करचो नासलोय? देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिजेबाच्या उतरा प्रमाणें 7 फावटी जॉर्दान नदींत बुडून भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सोंपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नवें नितळ जालें. सगलें आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिजेबाशी परतून गेलो. भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगले पृथ्वीचेर इस्रायेला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतोरें. जाबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. परतून म्हणुया, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरूं तानेता उदकाक व्हांवते झरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जाबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जाबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या उचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जाबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी सोरी कुशेलकायेन हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेतां. जाबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सर्वेस्परा म्हज्या मोगाच्या देवा. किन्नोरेचेर गायतलो तुजी स्तुती करतलो. जाबाब,
देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मा उडकार. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक ताच्या हातांत आसा काकूट तारुणाची भरती. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नाजारेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोन आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोंगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पुर्यान ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें प्रिच्या भाव भयणींनो, दुयेंसाची आनी पेकोवणीची खबर आयच्या पयल्या वाचपांतली नामान सिरियेकार हाच्या जिवितांत जी घडल्या, एलिजेव प्रवाद्या वरवीं घडल्या आनी राजांनी जो आपलो जबाब दिला तें जरी तर आमी हिस्कुटावन पळयत जाल्यार जायतो संदेश आयज आमकां ह्या वाचपांत मेळटा. भोव करून आमचें मनशाचें व्हडपण, आमच्या काळजाची धारुणाय, आमचो अहंकार जो आसा तो जरी तर आमी कुशीन काडून दवरिनात जाल्यार आमकां पेकोवणी ना. धाकटीशी नदर मारया ह्या आयच्या पयल्या वाचपाचेर, जंय नामान तो बरो व्हडलो मनीस, नामनेचो मनीस, आनीक ताचे खाल तांचे फौजेक जैत मेळ्ळे. म्हणटच ताका मानूय आसलो आनी तरी आसतना ताका कोड फुटले. कोड वो दुयेंस कोणाकूय जावपाक शकता. तूं ल्हान व्हड मोठो बारीक वो पयशेकार वो आनी कितें हें दुयेंस पडेना, तें कोणाकूय जावं येता. दुयेंस जाता तेन्ना एक सजेशन, ह्या आयच्या वाचपान हें सजेशन ह्या एका सुपुल्ल्या चेडवान दिलें, जाका इस्रायेलाक तान धरून व्हेलोलें आनी ताची चाकोन ती जालोली. जाल्यार हें सजेशन जें येता बरो जावपाचो तेंय कोणा कडल्यानूय येवपाक शकता. आनी भोव करून व्हडली नामना नासलेलीं वो इन्फ्लुयन्स नासलेलीं जरी तर आमकां हें सजेशन बरें सजेशन दिता जाल्यार फकत देवाच्यान तें आपलें सजेशन ताचे वरवीं घालपाक जाता. जेन्ना हें सजेशन पावलें तेन्ना राजान मानून घेतलें, ताका दुसऱ्या राजाशी धाडलो, आपली चीटूय बरोवन धाडली. पूण चीट बरोवन येयली तेन्ना हो राजा, इस्रायलाचो राजा, आपणाचीच पदवी जी देवान आपणाक दिल्ली आसा हें समजूंक विसरलो. हो देवाचो उगडास करूंक विसरलो आनी खूद आपूण देव हें काय हो प्रश्न आपणाकूच विचारून एके भाशेन घुसपाक गुंदडाक सांपडलो. म्हणटच अशें घडटा तेन्ना आमी सारकें चिंतप आनी सारके निर्णय घेवप एकदम गरजेचें. प्रवादी एलिजेव जेन्ना ताच्या कानार पडलें राजान आपलीं आंगवस्त्रां पिंजल्यान तेन्ना आनी ज्या कारणाक लागून पिंजल्यान म्हणटा ताका धाड, म्हजेशी धाड. सामारियेन वो इस्रायेलान प्रवादी आसा म्हूण ताका कळून दी. प्रवादी अशी पावलो तेन्ना
व्हडलें कांय जावंक ना. जशे भाशेन नामानान म्हणलें हांव रावतालो, तो प्रवादी भायर सरतलो, येतलो, म्हाका हात लायतलो, बरो करतलो. म्हणल्यार कितें तरी चमत्कार कसो जावपाक जाय, मातसो इल्लोसो ड्रामा कसो जावपाक जाय. जायते फावटी आमी बरी ना तेन्ना आमचें एक्सपेक्टेशन हेंच, आमकां ड्रामा जाय, आमकां कितें तरी घडलेलें दिसपाक जाय, आयकूंक येवपाक जाय व्हड व्हड. आनी ह्या पासत जायते फावटी आमी वेगवेगळ्या रितीरांनी भाग घेता तेन्ना असल्या मनान जायतीं जाणां भाग घेतात. थंयसर कोण पडटलो, थंयसर कोण उठ्ठलो, हिलींग मेळटलें. हिलींग म्हणल्यारूच एक ड्रामा कसो जाल्लो आसा जायते जाणांक. आनी ह्या पासत खरें हिलींग आसा तें आमकां चुकता. जेन्ना नामान एके भाशेन अहंकारान भरलो, एरोगंट जालो, जेन्ना सादी वस्त सांगलोली वच आनी ते नदीन न्हा 7 फावटी आनी बरो जातलो. इतलें सादें इंस्ट्रक्शन मानून घेवपाक नामानाक हो येद्यो व्हडलो फौजेचो फुडारी ताका आडखोड जाली. आडखोड जाली ती बरी आहा, पयस सरून वचपाक लागलो. आनी आनीक एक फावटी ह्या साद्या मनशां वरवीं, जे सादे मनीस ताचे बराबर आयिल्ले ते ताचें मन उगडटा. दुनिया तुका जरी तर त्या प्रवाद्यान व्हड कितें सांगलोलें, अवघडशें कितें सांगलोलें, तूं करिनासतना रावपाचो. जायते फावटी आमी तशेंच करता. आमकां कितें बारीक सांगलोलें आमकां नाका, आमकां व्हड सांगपाक जाय. जो कोण हिलींग करपाचो आसा ताणें पयशे मागपाक जाय, डोनेशन मागपाक जाय, ना जाल्यार आनी कितेंय जें ताकाय फायद्याक पडटलें आनी म्हाका इल्लेंशें तरी लुकसाण जातलें, असलें जावपाक जाय. जायते फावटी आमचें धोरण तें, आनी तें तरी तर जायना जाल्यार परतून आमचो अहंकार, आमचें एरोगन्स. कित्याक म्हज्या एक्सपेक्टेशना प्रमाणे म्हाका देवान बरो करपाक जाय. आनी ह्या बोवाळान जायते फावटी जायतीं जाणां आमी बरींच जायना. देव आपणाक जाय ते भाशेन करपाक सोदता, ताचे मुखार जरी तर आमी खालती जायना जाल्यार पेकोवणी नाच. आनी जेन्ना नामान ह्या साद्या चाकरांचें आयकून ल्हान जालो आनी जें कितें प्रवाद्यान सांगलोलें तें ताणें केलें, पाळ्ळें, आपणाचो अहंकार कुशीन दवरून, व्हडपण कुशीन दवरून आनी आपणाचें एक्सपेक्टेशन कुशीन दवरून तेन्ना तो नितोळ जालो. आनी नितोळ म्हणटा तेन्ना काय बरें वर्णन केलां ताचे कातीचें. एका सुपुल्ल्या भुरग्याचे काती इतली नितोळ ताची कात जाली. तर भाव भयणीनो, हो आख्खो प्रोसेस जरी तर आमी पळयलो, तातूंत आनिकूय आमी जायतें हेस्कुटावन भितर भितर वचत जाल्यार आमकां आनीक जायतें समजतलें. पूण इतलेंच जें कितें आतां आमी आयकलां आनी समजल्या, तेंच जरी तर आमी आमच्या जिवितांत घातलें जाल्यार देवा मुखार खालती जावप एकदम गरजेचें. देव जें आमकां कितें दिता तें मानून घेवपाक गरजेचें. आनीक जें कितें देवान आमकां दिलां तें मानून घेता तेन्ना आमी देव आमी न्हू, पूण देव जें कितें आमकां दिता ताचे मुखार खालतीकायेन आमी ल्हान जावप गरजेचें. तर हे मिसाचे भेटेन भाव भयणीनो आमकां करपा मागुया. आमकां जायते फावटी कितें बरें सांगत जाल्यारूय वायट दिसता. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू जेन्ना सोत उलयता, जेजूक भायर घातलो. जायते फावटी जरी तर ती आमकां आडखोड जाता, आमी एके भाशेन जेजूक भायर घालता आमच्या जिवितांतलो, आमच्या गोरब्यांतलो. कशे भाशेन जेन्ना आमी आयकूंक सोदिना, ती आमी पाडपाक सोदिना, ती आमी उलोवंक पासून सोदिना थोड्यो वस्तू. आनी जायते फावटी आमी उलोवंक सोदिना जेन्ना आमची चूक आसा. आमच्या गोरब्यान आमी त्या मुद्द्याचेर उलोवपाक सोदिना, म्हजी चूक आसा देखून. जाल्यार भाव भयणीनो, आमी उक्तीं जावया, खालती जावया. आनी आयचे मिसाचे भेटेन हे आमचें खालतीकाय आनीक आमचें उक्तेपण देवा मुखार आमी उबारुया आनी देवाची फुकट देणी आमकां दी म्हूण हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. Acetone ubaron, Deva
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या बापा, तुजी भक्ती करूंक खालती खायेन आमी तुका ही देणी ओपून दिता. ती आमच्या तारणाचो संस्कार जायची कर हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सा तुवें आमकां सोडून संवसाराच्या सर्वंतराक आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाची देणी जाय देवाची पेकोवणी जाय देवा मुखार खालतो जा. हेच खालतिकायेन सगलीं आमी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमचे कातूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमचे कातूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Motion,
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां ओदीक नितळ जावं आनी आमचे मदीं मनाचो आनी काळजाचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदोपकार. फिरगोज गवडीक सभे पासत मागणे. सर्गींच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्या, तुज्या पुतान जेजून मोगान आमकां सोडयल्या, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्या. तुजो मोग चाकूंक आनी सगळ्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवडीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतान सगळ्या फिरगोजांनी फिरगोज गवडीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटले. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगळ्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोवणे वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवाक आयत्या मनान खान मारून पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तुमचो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणां. आमेन. गायन घेऊया I-19 पेज नंबर 128. I-19. प्राचीन बाबा भयणी मन आमचे नवे जावं दी. प्राचीन बाबा भयणी मन आमचे नवे जावं दी. दिंचुया आमची काळजां न्हय ती आमची